बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावानो भयणीनो, एक नवो दीस सोम्यान आमकां फोव केला आनी ह्या नव्या दिसा परत आमी संगता मेळ्ळ्या बोपूय सक्रामेंताच्या आराधनाक. पवित्र सक्रामेंतांत जिवीतचो उंडो जावन जेजू आमचे मदें हजर जाता. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुखे उसोना, म्हाका सतमानता तो केदींच थाने उसोना म्हणटा तो. तेच स्वादीक जेजूक नमान करून उण्या रुपार आमचे पासून हजर जावच्या सोम्याक आमी स्वागत करया. गावन गीत स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको के 10 पांचंको 150 आणि 3 पेज 153 के 10. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रामेंतान राखोन आसाय. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रामेंतान राखोन आसाय. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगातीता, कष्टान वारा सांबाळन व्हरता. जिनिये पयनार सांगातीता, कष्टान वारा सांबाळन व्हरता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञानांक तूं जन्वाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. सोम्या तुझ्या जिविताच्या उतरान आमचे मोत उजवाडायताय. आम्हा सोमेसांक दैवीक उजवाडान तूं भरताय. बऱ्यांतले बरे निर्धार आमच्या जिवितांत आमी करच्या तूं आमकां प्रेरणा दिताय. तुज्या गोपांत आमी सदांच रावून तुका महिमा दिवचे भाग तूं आमकां फोव करताय. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायता, मासान तुझ्या
ताय दिता स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका उंड्या रूपारली पोन रावलाय सक्रामेंता राखून आसा उंड्या रूपारली पोन रावलाय सक्रामेंता राखून आसा स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. I praise you, Lord. I adore you, Lord. I worship you, Lord. I glorify you. Hallelujah, 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 hallelujah. Bopoi sakramentan sumyam chapasot hazar salai. जो दैविक परजळ तो आमचेर फांको नसाय ना फोजल आमकां तुज्या पवित्र सन्निधानांत येवचें भाग्य तुवें दिलां आहे आनी बाबा सक्रामेंता समोर सम्या तुज्या हजारपणांत आमी रावता आसतना वर्थ मापा तुजी कृपा तूं आमचेर वळाशी करताय आमच्या काळजा मनांत संतोष तूं दिताय हर एक आमची आळसाय तूं पयस करताय खंत बेजाराय तूं पयस करताय आमच्या जिवितांत एक नवी दिशा तूं आमकां दिताय सम्या ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिताव तुका आमी वाखाणताव तुजी महिमा गाताव आनी तुज्या हजारपणांत आमी सदांच रावूंक अशें थाव सम्या तुजें उतर आमकां आज जागयता जे उतरा मुखान तूं आमचे लागीं उलयताय कीर्तन 7 आनी 2 ह्या कीर्तनांत तूं आमकां सांगताय की तुझे ते मात्र आमच्या आत्म्याक शांती मेळटा तुजे कडेन मात्र आमकां थारान मेळटा कित्याक तूं आमचे खडाप आमचे थारान आमचे कोटे वसम्या तुजे ते मात्र आमकां आसा खरो विशय खरी शांती म्हूण तूं आमकां आगळीत करताय सम्या जेजू सुमार पुढे आमच्या जिवितांत विविध तराच्या अडखळीक अडचणीक अस्कत काय वळख सावन सम्या आमी पडताव जिवितांत सलवनी अनुभव करताव तुवें आमकां दिल्ली ती वर्ती कृपा आमी होगडावन करून घेताव पूण सम्या तुजे सरशी आमी परत येता आसतना तूं आमकां नवे अनुभव दिताय कित्याक तुवें म्हळाय इजाया प्रवदी मुखांतर 6:6 वर्सभरांत तरणाटे आदलोन परतीत पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नवे अनुभव मेळटले थकलेल्यांक बोळ दिवं सो देव हांव जावन आसा म्हूण सम्या तूं आमकां सांगताय सम्या आमी थकोन गेल्ल्या वेळार तुजे थंय आमी खरें बोळ जोडताव तुजे थंय आमी विशय जोडताव तुजे थंय नव्या जिवान समकोवच्याक आमी तुजे सरशी येताव सम्या तस उद्देशान आज तुजे सरशी आमी आयल्या वाचता
सम्यातून समखा तुझ्या दैविक उतराच्या उसवडान सोलोन वरे तुझे दे कृपेचे जिवीत आमी जिवच्याक सम्या आमकां तूं बळवंत कर म्हणून आज आमी तुजे लागीं मागता हांव तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ हर पल मैं तेरी स्तुति करता रहूं हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे प्रभु तेरे पास मैं आता हूं प्रभु तेरे पास आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30:7 पान संको 120:9 पेज 129 आई 37 बपय सक्रामेंतला जेजूचेर आमची नजर आमी कसोवया आनी सम्याक सांगया तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ सुम्या कुलो मारिया यीशुआ Yeshua
येशुआ मोगाच्या भावांनो भयणींनो, बोपोय सक्रामेंताच्या हजारपणांत रावून सोम्याच्या उतराचे आमी नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तक आमकां एक वर्तें सत उगडापे करता. आयच्या दिसा सोम्यान आमकां उगडापे करचे ते वर्तें सत हे जावन आसा की आमच्या जिवितांत बऱ्यांतली बरी इन्शुरन्स आमी करी जैतर तसले एक वर्ते इन्शुरन्स आमी करचे सोम्याच्या त्या बॉक्सांत. एक बरयणार सांगता, द सेफेस्ट अँड शुअरेस्ट इन्शुरन्स पॉलिसी अगेन्स्ट द लॉस ऑफ हेवन is a policy of forgiving others from the heart. The safest and surest insurance policy against the loss of heaven is a policy of forgiving others from the heart. मोगाच्या बाबतीनो सबार संगतीक विशांत आमी इन्शुरन्स करता, आमच्या सजिवाचे इन्शुरन्स आमी करता. कित्याक ते लॉस जावन वचनांतल्या बरी आमकां एक भद्रती तातूंत मेळटा इन्शुरन्सा मुखांतरी. आमच्या जिवितांत सासनीक जिविताची भद्रती आमकां जाय. सर्गाचे राज आमी हर एकल्याने आपणाय जाय आनी त्या सर्गा राजाची भद्रती ते इन्शुरन्स ते इन्शुर आमी करी जैतर ते आमकां चुकोवन वचनांतल्या बरी. तर ती भद्रती ते इन्शुरन्स आमी करचे जावन आसा. आमच्या काळजांतावन आमकां दुखयल्ल्याक बॉक्सांनी मुखांतर ती एक इन्शुरन्साची पॉलिसी आमचे थंय सदांच आसूंक जाय. हें सत आज सोम्या आमकां उगडापे करता. सबार पुटी मोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्या जिवितांत आमकां कोणूय दुखयल्ल्या वेळार त्या व्यक्ती विशयांत विशेष तराची नकारात्मक चिंतना आमच्या मोतीन येतात. एका तराचो राग या द्वेष, एका तराची हाग्याची चिंतना आमकां दोसतात. बुवापुरबायचें एक गीत तुमी आयकलां, सांग पुरो. त्या गितांत बरयणार म्हणटा, जिवितांत मनशा तुका मेळचे दीस छार, कोडसान लोट कोनशा आनी तुजें जिवीत घोडसाणेन सार. मोगाच्या बाबरीनो सबार तरांचे कोडसाण आमच्या जिवितांत आमकां दसून आसता. आनी प्रत्येक जावन कोडसाण आमच्या जिवितांत आमच्या संबंदांत मनशा संबंदांत संबंद आमचे तुटल्या वेळार, एकामेका ते मन अभेद जाल्ल्या वेळार, मनस्तापा वरवीं आमी एकामेकांत पयस गेल्ल्या वेळार मोगाच्या बाबरीनो आमच्या जिवितांत कोडसाण भरता. आनी असली ती कोडसाण आमी पयस करची भोव गरजे जावन आसा. कितले सड ती कोडसाण आमच्या संगात आसा आमी दवरून काणी घेता मोगाच्या बाबणीनो, तितल्या मापान आमी सर्गातावन पयस वेता. आमची ती पॉलिसी अस्कत जाता. बॉक्सानाची ती पॉलिसी आमच्या जिवितांत अस्कत जाता जेदवा आमी खोडसाण आमच्या जिवितांत दवरता. त्या देखून त्याच गायनान ताणें सांगलां, आपलो शेजारी बरो जावं दी, असली जावं तुजी चिंतना, पेल्याच्या सुखांत संतोष पाव, तुजें जिवीत सुफोळ तेदना. राग मोसोरू जिद्द हगे जिनयेंत खोडसाण हाडटा. कितें आमच्या जिवितांत खोडसाण हाडटा ते आमी पयस करून आमचें जिवीत गोड करचें भोव गरजेचें जावन आसा. एक बरयणार आमकां सांगता, forgiveness is the most wonderful word in the Bible म्हणून. forgiveness is the most wonderful word. पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना मगाचे न्हू थंयसर आमकां मेळचो अपुरबायसो शब्द जावन आसा, बॉक्साने forgiveness. आनी तो म्हणटा, बॉक्साना विने सर्गींची दारां बंद पडटात.
जर आमच्या जिवितांत बोगसाने ना तर आमकां सर्गींची दारां बंद पडटात. म्हणजे सर्गा राजाची सावी जावन आसा बोगसाने म्हणटा तो. मुखार म्हणटा बोगसाने विने क्रिस्ताच्या मिसावाक कसलोच अर्थ ना. बोगसान्याची सकत इतली की ते काळोखाक उजवाडांत बदलेशें करता. आतंकाक शांतीन समाधानेन, दुबावाक भावार्थांत, दूख संतोषांत, निरासपणाक बरवशांत, द्वेषाक मोगांत, पिडेशिरेक बरा भलायकेंत, अस्कतकायेक बळान आनी पातक्याक एक सांत एक भाग्यवंत करता बोगसाने. वचनो ही जावन आसा बोगसान्याची सकत म्हणून तो बरयणार म्हणटा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मगाचनो असले एक बोगसान्याची पॉलिसी, इन्शुरन्स पॉलिसी आसल्यार बरी ती आसूंक जाय मगाचनो. जर ते ना आमचें जिवीत खोर्सान भरता, कोडू जाता आनी आमी सर्गांतावन सर्गाच्या त्या राज्यांतावन पयस पयस वेता. देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता. कोलोसेकरांक बरयलें पत्र आमी काडलो जाल्यार थंयसर 3रा वसव 13व्या वळींत सांत पावल थंयसर म्हणटा एकामेकाक सोसून व्हरा, एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी तुमी एकामेकाक बोगशिया. तुमी दितात तें बोगसाने सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाने बरी जावं. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी एकामेकाक दिवचे ते बोगसाने सोम्यान आमकां दिल्ल्या त्या बोगसाने बरी जायचे म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. तर आज तीच कृपा आमी मागया. सांपुरो सभारांनी आमच्या जिवितांत आमकां दुखयल्लें आसा, तांचो उडास येता आसतना आमकां विशेश तरांचे नकारात्मक चिंता मोती घेता. तांचो ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी उडास करया. हर एकल्यांक आमकां दुखयल्ल्यांक आमच्या काळजांत तावन आमी बोगसून सर्गीच्या राजाक फुडें सरूंक आज ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. ಸರ್ವರನ್ನೂ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋವಿಸಿದವರ ನಾ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ म्हणून पवित्र आमी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L30 पान संको 171 पेज 171 L30. ಸರ್ವರನ್ನೂ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋವಿಸಿದವರ ನಾ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನೂ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋವಿಸಿದವರ ನಾ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. कोणी आमकां विविध तरान कश्टां गोळो केले आसा, आमच्या जिवितांत लुकसाण हाडूंक कारण जाल्लें आसा, आमचें समाधान होगडाव कारण जाल्लें आसा. तांचो उडास करया. घरी एकल्यांक या पळय सक्रामेंता समोर आमी दवरया. काळजांत थावन बगसून तांचे देई तो मोडलो संबंध नव्यान रचून सोम्या संगी समकोवंक पवित्र आत्म्याची मजत मागया. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು,
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿನ ಹಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पवित्र आत्मे आमचे देवोनी आमचे कास आमचे मना तुझ्या मोगाच्या उजात पेटे. आम्ही सदांच तुझ्या बरे तुझ्या मोगान पेटोन आमका तुकेला एकला बुकसून तुझ्या ते कृपेची यो. हे पवित्र आत्मे आमका दुफवून. Praise you Lord, thank you Jesus. हालेलुया 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 हालेलुया. आज आमचे कितें ते सभासाद गरजो आसा सोम्या समोर आमी येता दवरया. आमचे मदें सभास जल्मा दिवस आचरण करचे आसा तांचो उडास करून तांचे पासत मागया. आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगला प्रत्येक जावन पहिला वर्सा जल्मा दिवस आचरण करता अलोना मारी बॅप्टिस्ट बंटवळ अग्रार तावनू. तशेंच जल्मा दिवस आचरण करता मेरी रोजारियो बारेबल तावनू. तांकां जल्मा दिसाचे शुभाशय पटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. हांगासर आराधना वेळार मिसाच्या बरेदना मुखांतर सभार बरेपण जोडल्यांनी अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जण आज अर्गां दिवंक सांगला. शमी डिसोजा आनी कुटुंब कुलूर तावनू. राजा आयशल डिसोजा आलंगार. रेनल आनी रिया डिसोजा आलंगार अर्गां दितात. आज देवान केल्ल्या वर्त्या अजापा पासत विजमिता पासत जयेश डिसोजा मँगलोर तावनू. तांचे सगळे आमकां हे सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर उतरल्या सर आशिर्वादा पासत सोम्याक आमी अर्गां पटोवया. तशेंच आमचे कितें ते साव आसात गरजो आसात ते हर एक सोम्या मुखार आज आमी दवरया. सभार हांगासर विविध गरजां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. बऱ्या भलायके पासत मागणी सारता स्टॅनी डिसोजा बेलतांगडी तावनू. हार्टाचें ट्रिटमेंट बऱ्या रितीन जावचे पासत मागणी सारता हेरोल्ड पिरेरा ताणे तावनू. बऱ्या भलायके पासत रिटा डिसोजा कयार तावनू. तशेंच जेसिंता म्हणल्या एका भयणीन विविध सवा पासत मागोवंक सांगला. बाब फेलिक्स पासत मागोवंक सांगला. रिशेल मार्टिसा विशांत तशेंच प्रिती पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. मागता आमी आज विलियम पिंटो आंजिलोर ताचे सवा पासत सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी उडास करया. सोम्या समोर तांकां दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी आज मागया. आज प्रत्येक जाण आमी उडास करता. देवादीन जवाहर नाझरेत मँगलोर तावनू 20 वर्सांचो उडास आमी कडून आज मागता. पियदाद सेवियर फर्नांडीस मिरा रोडू. पहिल्या वर्साचो उडास बाप नॉबर्ट डिसोजा पुत्तूरू. 10 वर्साचो उडास देवादीन विक्टर अब्रेयो मागता आमी. देवादीन वलेरियन पिंटो शित्ताडी तावनू. देवादीन साक्रू पावल कार्डोस बांदूक तावनू. देवादीन जॉन डिसोजा आनी कुटुंब कुटुंबाच्या संदर्भात मागता. देवादीन जुवान डिमेल्लो कोटेश्वरा तावनू. देवादीन जुलियाना आनी कार्मेलिन फर्नांडीस चिंडिया कारवार तावनू. देवादीन बेनेडिक्टा सिक्वेरा मेखाजे. देवादीन वेनेस निखिल क्रास्ता पहिल्या वर्साचो उडास फजीत तावनू. देवादीन आल्बी एन लॉरेन्स डिसोजा बेलतंगडी तावनू. देवादीन हिल्डा डिसोजा बेलतंगडी. देवादीन पिलग्रिम डिसोजा मुल्की.
देवादीन स्टीवन अशोक, देवादीन सेबॅस्टिन पिंटो आणि पीटर फर्नांडिस, कुटुंबांतल्या पसोत आज मग्ने सत्ता जयेश डिसोजा मंगळूरू, मग आम्ही देवादीन जोसेफ मरियन आणि तेरेजा पिरेरा बल्पुगुड्डे, मग आम्ही देवादीन लूसी स्क्वेरा मुंबई तावनू, मग आम्ही देवादीन जेरोम पिंटो बेलतंगडी आणि देवादीन विल्यम पिंटो अँजिलोर या ते सवा सवय आमच्याही कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्या समोर दोन ससनसो विषय तांकां आमी मागया. ससनसो विषय दी तांकां हे सोम्या निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानांत विषय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानीन विषय घेवन दीत. आमेन. सगळे आमी दिमिगलिया सोम्याचे आशीर्वाद खालतेपणी स्वीकार करूया. सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटो जगबलिदान. स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान, भक्ती पुरबेन माना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मगाच्या भावांनो भयणीनो, भगवंत फ्रांसीस आसिसीचे एक वर्ते मागणे जावन आशिल्ले, कर म्हाका सोमिया एक शांतीचे साधन. मेक मी एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ पीस. आज आमच्या भोवती आमी पळोवंक जाल्यार सभार कडेन अशांती आसा, झगड्याचें वातावरण आसा, राग द्वेष हगे हेंच आमच्या जिवितांत रास करून आसा. आनी ह्या संदर्भार आज सोमी आमकां शांतीची हातेरां जावं, शांतीची साधनां जावन खऱ्या भोगसनाच्या स्पिरितान जियोंक आपोवणें दिता. तर ह्या घडये मोगाच्या बाबडीनो मागया आमी सोम्याची कृपा हर एक तराच्या वायटाचेर विशेश जावन राग द्वेषाचे जैत व्हरून सोम्या थंय खऱ्या मोगाच्या भावबांदापणाच्या सोसणिकायेच्या दयाळाच्या त्या स्पिरितान आमच्या जिविताचे मेठा काडून ह्या संवसारांत जंय शांती समाधानाचो अभाव आसा थंयसर खरेंच शांतीची समाधानाची हातेरां जावन वावुरच्याक ह्या पवित्र बलिदाना सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. हे बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध पेल्या विरोध आमी आदारली पातकां कितें आसा ती वळखून घेवया आनी खालतेपणी भोगसाने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडात उसारून वायदा धारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगेव सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करू, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर,
kakutkan. Krista kakutkan. Krista kakutkan. Somia kakutkan. Somia kakutkan. प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा, आमचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बोक्साने जोडूंक आणि आमकां दुखयल्या हर एकल्यांक काळजांतान बोगसून शांतीची साधना जावन ह्या संवसारांत वावरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोशुआच्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार व्हरतलो आनी हे वरवीं जशें हांवें म्हजे सवें आसुल्लो तशें तुजें सवें आसा म्हणून सकळ वळखून घेतलें. सल्ल्याची पेट ववयतल्या याजकांक तुवें अशें सांगोंक जाय, तुमी जॉर्दनाचे थडीक पावतस तुमी जॉर्दनांतच रावोंक जाय. देखून जोशुआन इस्रायलितांक सांगलें, लागीं सरा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचीं उतरां आयका. आनी जोशुआन म्हळें, जिवंत देव आमचे मदें आसा म्हूण तुमी हे वरवीं समजतल्यात. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट तुमचे फुडें जॉर्दनांत वेतेली. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराची सल्ल्याची पेट ववयतल्या याजकांची पावलां जॉर्दनाच्या उदकांत दवरतस वयर वळोवन येतलें उदक बंद जातलें आनी एकच रास जावन उबें रावतलें. जॉर्दन उतरचे खातीर लोकांन आपले तांबू काडले. तेन्ना सल्ल्याची पेट ववयतले याजक लोकां मुखल्यान गेले. सल्ल्याची पेट ववयतल्या याजकांनी जॉर्दनाचे थडीक पावून आपले पांय उदकाक लायतस लुनेच्या सगळ्या काळार जॉर्दन बरोवन सगळ्या थडी वयल्यान वमताता. वयर वळोवन येतलें उदक बंद जालें आनी एके विस्तार सुवातेर जरेतानाच्या कुशीक आसलेल्या आदाम शाहरा लागीं रास जावन रावलें. आनी आराबाच्या मिठाच्या दर्याक सकला वळोन वेतालें उदक पुर्तें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जॉर्दन उतरोवन गेलो. सगळी इस्रायल परजा सुखे धरणी वयल्यान उतरोवन वेताना सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ववयतले याजक सगळे राष्ट्र उतरोवन वेच्या पर्यंत जॉर्दना मदले सुखे धरणीर हालानासतना उबे रावले. देवाचे उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांत भायर सरली तेन्ना जाकोबाची भुरगीं परक्या लोकां मदें सुटोन आयलीं. तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो देवाचें मंदीर आनी इस्रायल परजा जाली ताचें राज्य. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. हे पळोवन दर्यो पळून गेलो. यॉर्दान न्हंय पाटी परतली. पर्वत बकऱ्यां परी गुडे दोंगर शेळयां परी उडोवन नाचोंक लागले. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. ये सागोरा कितें जालें? कित्याक तूं पळोवन धांवलोय? आनी तूं जॉर्दाना कित्याक तूं पाटी परतली? पर्वतानो बकऱ्यां परी गुड्या दोंगरानो शेळयां परी तुमी उडोवन नाचल्यात न्हय. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. हालेलुया. 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 तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
सर्व स्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. मातेबा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. तवळ पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारले, सोम्या, म्हजो भाऊ म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीसय? 7 पावटींगी? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, बगार 770 पावटी. सर्गीचे राज अशें म्हणयत. एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धनियाची हुकूम जाली. तवळ तो साकर धनियाच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत ती लागलो. धनी साकराचेर मोबाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलें. पूण हो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका एक ताचो सांगाती साकर. ताणें ताका 100 रुपये देवे दिवंक आशिल्ले आनी ताका धन उबो केलो आनी ताचो गळो चिड्डून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर ताच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत ती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो. घडल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोवसड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनियाक कळयली. तवळ धनियान त्या साकराक आपल्या आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करीजे आसली न्ही. धनी इतलो रागार पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या आदीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावांक भयणीक काळजांत तावन बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जातच जेजू गलिलयांतलो बायसान गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांताक आयलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या बापा मागणे आमी करता आसतना तातूंत एक वाक्य आसा. त्या वाक्याचो उल्लेख आयच्या वांजेलाच्या उतरांत आमकां मेळटा. तें वाक्य आमकां सांगता, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां भोगोस म्हणून. जशें आमी आमकां दुखयल्ल्यांक आमी बक्षिताव तशें आमकांय बक्षी म्हणून आमी बापा लागीं मागता आसतना नीज जावन आमी कितें सांगता? हांवें बक्षिल्यार मात्र बापा तूं म्हाका बक्षी म्हूण सांगता ओंगी. या हांवें म्हाका दुखयल्ल्यां बक्षिल्यार मात्र तुज्या बॉक्सांनी म्हाका मेळटा म्हणून हांव सांगता गी. जर अशें आमचें चिंतप आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवान दिवचे ते बॉक्साने शर्त नासले बॉक्साने म्हणून. त्या तत्वाक ते विरोध वेता. जर देवाचे बॉक्साने शर्त नासतना जाल्यार आमी बॉक्सिल्यार मात्र ताणें देवान आमकां बॉक्सूंचें म्हणलें तें शर्त कशें आयलें हें सवाल आमच्या मुखार उदेता. आनी आज आमी आयकलें देवाचें उतर. सोम्यान आमकां दिल्ली ती वपार बॉक्सिनांतल्या साकराची ही आमकां स्वस्थ कळीत करता की कितें
शर्त बोक्साना ते आसा या नांगे म्हणून मोगाच्या भावनीनो पयत पुस्तक आमी वाचता आसतना आमकां स्पश्ट कळीत जाता की देवाचें बोक्साने खरेंच एक उचित देणे इट्स ए गिफ्ट. बोक्साने देवाचें एक उचित देणे जावन आसा. इट्स ए फ्री गिफ्ट. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणूच बोक्सानेक योग्य न्हय. हर एकल्याक सूख केल्ल्याक शिक्षा फावो. हे नॅचरल लॉ ऑफ जस्टीस म्हणटा हांव. खंयच्या कोर्टांत मोगाच्या गेल्यार संवसारांत लॉ ऑफ जस्टीस आसा. सूख केल्ल्याक शिक्षा आसा, बोक्साने ना. पूण देवाच्या त्या कोर्टांत मोगाच्या बाबडीनो मात्र बोक्साने म्हणजे ते उचीत जावन दिलें. आमी योग्य म्हूण न्हय, देवान ते उचीत जावन आमकां दिवचें. कित्याक तो दयाळ काकुळदार तो मोगाळ एक दैवीक गुणूच जावन आसा ते बोक्साने. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमी जाणाव कितेंय एक गिफ्ट कोणी एक आमकां दिवचें तें आमी घेतल्यार मात्र तें आमचें जाता. जर आमी घेनाव तें आमचें जायना. त्या देखून गिफ्ट दिल्ल्यांत मात्र न्हय, तें घेतिल्ल्यांत आसा. दिवचो केदाळाय तो दीत, पूण हांवें तें घेतल्यार मात तें म्हजें जाता. मोगाचें बोक्साने म्हणलें हें देवाचें उचित देणें तुवें आनी हांवें घेवंक जाय. तें आमी घेनाव जाल्यार आमचें तें जायना. आनी तें आमी घेजय तर आमच्या काळजांत आमच्या मनांत कसलोच राग द्वेश हगे असलें आसूंक नजो. कित्याक जेदो आमच्या काळजा मनांत राग द्वेश आसा आनेकल्या आमकां दुखयल्याक आमी बोगसूंक तयार आसना तवळ ते एक देवा मुखार आनी म्हज्या मुखार एक अडखळ जावंक पावता, एक आडें जावंक पावता. आनी देवान दिवचे बोक्साने हांव जोडूंक शकना. देवान मोगाच्या बाबन उचीत देणे जावन सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्सा मुखांतर आमकां बोक्साने जोडून दिला. पयत पुस्तक आमकां सांगता आनी ह्या मुखान ताणें आमकां आमचेर वतल्या ती कुरपा किदी वर्ती म्हूण हांव सांगो म्हणून. एफेसकारां बरयलें पत्र 1:7 वळ सांगता तें उचित देणे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी स्विकार करी जाय तर आमच्या जिवितांत आमी आमकां दुखयल्ल्यांक बोगसूंक तयार आसूंक जाय. हेंच सत आयच्या वपारे मुखांतर जेजू आमच्या मुखार दवरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें बोक्साने उचित देणे जावन ताणें आमकां दिल्लें तें आमी सदांच स्विकार करून सोम्या आमकां कशें बोगशिलां त्या रितीन आमकां दुखयल्ल्या हर एकल्यांक भाव भयणी बोगसून शांतीची साधना जावन ह्या संवसारांत वावरूंक आयच्या ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बस बापा हार नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ती काणी पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सत सवानी गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुयसभेच्या आदावाक सवेस्पर म्हणून घेवन सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली बेठवणी सुमेस्तांच्या सदवणेक उपकाराशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचें उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. बापा सर पदवेदार असणारा संवसार तूं चलोवन व्हरताय म्हणून जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुका आमी दिन वाचतांव तुका आमी वाखणतांव. झगडी आनी भेद मनशाक दोन भाग करतात तरी एकामेकाक बगसून शांतीन जियोंक तूंच आमची मनां बागोवन तयार करताय. तुजो आत्मो मनशाची काळजां बदलता. दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात. विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात आनी राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली झगडीं संपयतात तेन्ना राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना बोक्सानेचो पावस रागा द्वेशाचो उजो पालवयता तेन्ना हें सगळें तुंच करताय म्हणून आमी वळखून घेता.
ह्या खातीर तुका आमी नित्य काळी दिन वासूंक आनी वाखाणूंक फावो देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्परा पदवेदार आनी बळवंत देवा, तुज्या नांवान आयला था तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका आमी दिन वाचताव. मनशा कुळाक तो तुजो थारण असो शब्द, पातक्यांक तो तुजो आदार असो हात, आम्हा सुमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुजे सरशिली पयस पयस गेल्याव, पूण तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडली. तुज्या वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेका दिसता खातीर आमी जिवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मरोवंक दिलोय. ताणें आमकां बोक्साने सोडून घेतलें, तेंच आमी आतां संभ्रमताव. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेताव, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां तूं दी. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरोवंक वेतलो. त्या राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुतांनी आपल्या मोगाचे देणे आमच्या हातांनी घाला. देखून तुझ्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बोक्सानेचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागताव. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळो, आमचो वेगळा सारतो काडून उडो. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्यांच्या देवाच्या परजेचे एकवटान तो आमकां सांबाळू. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची खुणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशें तूं आमकां हांगासर भगिवन आंकवार मरे देवाचे माये, भगिवन जुजे दिसो पोती, भगिवन धर्मदूत आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय, तशें सगळ्या जाती कातीच्या आनी देशां भासांच्या मनशांक सस्नीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. काजंतावन एकामेका बोगसून देवान दिवचे बोगसाने स्वीकार करूंक सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव,
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनुवरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिड्यांतली कितें आमकां तुजे तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. किती आरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी आज संगसरी कुटुंब जावन जमलेले आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावूंक आमकां शेत्रेगाचे दीस ते घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे संसाराचे पाप पाप करतले करतले, आमची काकूत आमची कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्याची क्रिस्ता तुझे कुडंत गती सुखता आमचे ते सत्य आनी ख्यास्त नसा पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मती भलायकी आसा. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत खुर्सार मरोवन बापाचे बोक्साने आमकां जडून दिल्लो. इस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळीत एकवटान रावचे आमी सर्व भागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फोवना पोदिवतानच म्हाका भलायकी मेळते. काळीज मुझे लालेता तुका मुझा मोगाळ देवा. नाविशेव तुझे बागार म्हाका मुझा कर्या जीव मुझा कर्या जीव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आज आमी घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपोद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत नंबर G10 570 आणि 1 पेज नंबर 71. सोम्या मी वेतम की तुझी गातम उपकारांस तुझ्या अर्गां दितम. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या राबो संदेश तुझो गाजो आधार मागता.